Gregorian A28. Sorves fora chamana, nove git rotun gaya, amci kati rotoria, tane korun da koilya. Sorves fora chamana, Santo Sanegit Gaita, Sorves fora chamana, Santo Sanegit Gaita. बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसो. हेचे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागता लुईस दायस हाच्या आत्म्या पासून देवान ताची काकलूत करून सासणेक सूख ताका दिवंक मागया. तशेंच आमी मागता विन्संट आनी जुली रॉड्रिगीस हांच्याय आत्म्या पासून देवूय जेजू घरोघर पडोवंक पावो म्हणून मागया. बाबडीनो देवाचें उतर दर दिसा आमकां सबार भासांनी आयकूंक मेळटा आनी हें उतर आयकलेलें आमच्या काळजान उदीक रोंबोवंक मुळां घेवंक आनी ह्याच वरवीं उतरां वरवीं फळां दिवंक जेजू आमच्या लागीं मागता. पूण कांय फावटी अशें घडोंक ना. कांय फावटी हें बी देवान रोयलेलें बरे जमनीर घेवचे सुवातेर ते कांट्यांनी खडपाचेर पडलां आनी भशेन हे बी काळजांत वाडूंक ना. बोगसणें मागया आनी देवाचें उतर आयकूंक आयती आमी जावया. जेजू तुजें उतर आयकूंक वाचूंक आनी नियाळूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोमिया काकुतकर, जेजू तुज्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना म्हूण बोगसणें मागता. क्रिस्ता काकुतकर, जेजू तुजें उतर आमच्या क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती भावा भयणीक परगटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोमिया काकुतकर, सोदपुजा देव आमची काकुतकर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. कोनवडे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर. बाबडतान बोरमाशेरान मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. सासणाच्या सासणाक सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिमातान बायस सरून इस्रायलाच्या पुतां धुवांची सगळी उरपोंच इजिप्तांतली बायस सोदतोच दुसऱ्या म्हयन्याचे 15वी तारखेर एलीम आनी सायनाय मदें आसलेल्या शेयानाच्या ओरेण्यान पावली. आनी इस्रायलाच्या पुतां धुवांची सगळी उरपोत मोयजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. ताणें म्हणलें, इजिप्ताच्या देशान सरस्प्राच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? थंय मांसान भरलेल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खातेल्याव. ही सगळी उरपोजीक भुकेन मारूंक तुमी आमकां हे ओरोनान हाडल्यान. तेन्ना सोरेस्प्रान मोयजेसाक म्हणलें, हांव तुमकां स्वर्गांतल्यान पावसा भाशेन उंडो धाडटलों.
दोन दिसा आपणाचो दिसपवटेक रायज एकठांय करूंक लोक बायस सोदतालो. तुमी म्हजो कायदो सांबाळटात वो ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. 6व्या दिसा पुजायलां ते तयार करतत दिसपवटी एकठांय करतात ताचे परस तें दुबेत जातलें. आनी मोइदेसान आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां धुवांची आख्खी उरपोवचीक अशें सांग, तुमी सोरेस्परा मुखार यात, कित्याक ताणें तुमचेशी आयकल्यान. आरोन इस्रायलाच्या पुतां धुवां कडेन उलयतना तांणी ओरेनाचे वाटेन नदर मारली आनी तांकां कुपाच्या रुपान सोरेस्पराचो वैभव दिश्टी पडले. तेन्ना मोइदेसा कडेन उलोवन सोरेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां धुवांची सी हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, दर सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडें खावंक मेळटलें. तेन्ना हांव तुमकां सोरेस्पूत देव म्हूण तुमकां पळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे 9 उंडी आयले आनी सगळें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या मैदाना भोंवती दव पडलो. दव वेतूच ओरण्यांतले सगळे जमीन कवलां भाशेन कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें पातळ आनी बर्फा भाशेन आठवलोलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी म्हणलें, मान्ना मुणगे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइदेसान म्हणलें, तें तुमकां सोरेस्पूर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब, देवान तांकां सुरगेचो उंडो दिलो. म्हणुया, आपणाक रुचता तें जेवण मागून आपल्या काळजान देवाची परिक्षा केली. देवाचेर ती उलोवंक पावली. ओरण्यांत पुंगटी घालून जेवण वाडोवंक देवाक कशें सांगतलें अशें ती म्हणटाली. जबाब, देवान तांकां सुरगेचो उंडो दिलो. तरी आसतना मळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सुरगेची दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरी ताणें मान्ना धाडलो. सुरगेचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब, देवान तांकां सुरगेचो उंडो दिलो. मनशांनी केलो बलिस्तांचो उंडो धादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. मळबांत जावन उदेंतीचो वारो ताणें सोडलो. आपले पदवेन दुखणीचो वारो सुटयलो. जबाब, देवान तांकां सुरगेचो उंडो दिलो. दुली भाशेन मावसाचो पावस तांचेर धाडलो. दर्या देगेवेली रेवी इतली पातकांची सुकणीं तांच्या पेण्या मदें तांच्या तोंबून भोंवती ती देंवन पडली. जबाब, देवान ताका सुरगेचो उंडो दिलो. उबी रावया. सोरेस्पराक चोय चोय बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंगपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. सोरेस्पराक चोय. Servisfor तुमचे सव्यास Matewa podmone Jezu Chrystaचे शुभवर्तमान. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सोशे आयले की तो ओड्यार चडून बसलो. सगळो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें केलें. आनी दुसरें कडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें. पूण वत येतच खरपलें आनी पाळां ना म्हणटच सुकलें. हेर बी कांट्या मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून धरलें. हेर बरे जमनीर पडले आनी ताका पीक जालें. एकाक 100,
दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. बाबा भयणीनो, जेजू शिकयतालो तेन्ना जायते फावटी सरभोंवती कितें दिसून येता तें घेवन सर्गीच्यो वस्तू तो सांगतालो. आयची वपार ही आमकां नवी न्हय. आयची वपार घडी आमी जायते फावट आयकल्या. आनी बियां बाबतीनूय आमकां कांयच आतवेंच न्हय. पावसांत आमी जायतीं बियां रोयता. पूण एक आत्मेच म्हणटा तें आमकां जाणा जावन हो वोंकपी कांट्यांनी वो खोडपार कित्याक वोंकता. तो भाव भयणीनो मुद्दम वोंपिना, पूण तें पडटा. कांय फावटी रोव मारतना शेतकार सगळेंच वयर जमनीर पडटा अशें ना. पूण आमकां अदीक करून चिंतचें म्हणटा तें हें बी सगळे जमनीक आयतें आसलें. इट वॉज एन एक्सेसिबल टू ऑल टायप ऑफ लँड. कांट्याकूय तें आयतें आसलें, खोडपाकूय आयतें आसलें, वाटेकूय तें आयतें आसलें आनी बरे जमनीरूय तें आसलें. म्हणटच कोणेच खंयचेच म्हणूंक जायना हें बी आपणाक मेळूंक ना. बी सगल्यांक मेळ्ळें. बी जावन आसा देवाचें उतर. देवाचें उतर बाब भयणीनो एक्सेसिबल टू एवरी वन, म्हणल्यार सगल्यांक मेळटा तें. पूण घेता ताचेर दवरलेलें आसा. म्हज्या काळजाची जमीन कसली आसा ताचेर दवरलेलें आसा. देव उतर आपलें दिनासतना रावना. तुजें काळीज तितलें बरें ना म्हणटच देव दिनासतना रावना. उतर सगल्याकूच दिता, पूण घेता ताचेर आसता. आनी जेजू ही पॅरेबल हो वोपार आपूण एक्सप्लेन करता. जायत्यो तो वपारी एक्सप्लेन करिना, सांगता वपाऱ्यान सोडून दिता. पूण ही वपार जेजू अदीक करून एक्सप्लेन करता. पूण बाबडीनो निमणी वोड आयच्या शुभ वर्तमानाची अशी आमकां सांगता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30 अशें हें बी पीक दिवंक लागता. बरी जमनीर पर्यान आसली थंय थोड्यांक 100 जाली, थोड्यांक 60 जाली, तिसऱ्यांक 30. बियांची कॅपेसिटी एकूच आसली, पूण घेतलो तितलो नासलो. आनी हेका लागून जेजू म्हणटा आमचें मन, आमचें काळीज आयतें आसूं. बाबडीनो, दोनूच वस्तू आमकां हांगा गरजेच्यो. एक म्हणटा ती पयली देवाच्या उतराचेर विस्वास करूंक, टू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड. आनी दुसरें म्हणटा तें ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे फळां दिवंक, टू बेर द फ्रूट. बिलिवींग एंड गिवींग द फ्रूट हें की गरजेचें. देवाचें उतर आयकूंक, वाचूंक, नियाळूंक आनी ह्या प्रमाणे फळां दिवंक आमी वावरूया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसार आमी तुका दिनवास तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रिती मंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो वांगडा जातलो.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान तुका दिनवास जावं तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाख वालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो म्हज्या बाबुणींद म्हज्यान तुमचें बलिदान सर देव बाबा मानता तसलें सा म्हूण मागात प्रार्थया सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटो तुजे पोरचेक तुवें फरमायलें त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एका बलिदानांत तुवें सोपून नायक पावयले तोच जेजूचो येवन आज आमी तुका भोगतीन भोगता तो दोयेन मानून घे आनी जशें पुर्विल्लें जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जोड एकल्याची भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावली क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र शासनाच्या देवा सोर काड्यान सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रोचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली ह्या खातीर सगळीं रोजना आनंदान करता तुजी सेवा रितीमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान दिनवासता तुका तुज्या सोंता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान हो स्वर्गीय तुका पयसय सर्वेस्पराचे नावी आतां ताका आसय उत्सर्गीय तुका आसय सय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देडी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसून विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पर्यंतच्या वणटा तोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उद्गार दिवन बाबताचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सान पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सुरयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या हो समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपें तुमी चेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळीं आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो दरम्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकृत कर प्रीत भशेन लुईस डायस आच्या आत्म्याची काकृत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये संगती भाग्यान दोन मृतांसर काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आमकां दी नेमी आमचेर केलेल्या मुशिका तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडराचे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेनांत लेखता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय सर आकारांतली वाटाय समेज जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन पुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र बिच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी
प्रार्थना. देव आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, तूं रातलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सोर प्रजा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुयांक T48. संसाराची तुगे राणी, आमी तुझी किरकोळ भुरगीं, आमचे गांवचे शारोतीनी आयगे गांवदी विनवणी. सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी. गांवांत आमच्या गोरगोरांनी कोर शांतीची आमची चिनी. संसाराची तुगे राणी, आमी तुझी किरकोळ भुरगीं, आमचे गांवचे शारोतीनी आयगे गांवदी विनवणी.